मिसाची सुरवात एक सगळी आमी उबी रावन गायन गावया. तुजे सोरची आयल्या हांव दोनया A35 पान 19 A35 पेज 19. तुझे सोची आल्या दोन्या ओसो तुझी मागुरांका आयको तुझा सोयेसाची दोयला गोरा सामची दोयला गोरा सामची तुझे सोची आल्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जो आसलो जो आसा आणि सदांकाल आसतलो ते देवा बापाची कृपा आणि शांती तुमचे सगळे आसूं. भयणी भावांनो, सगळ्यांक तुमकां माय मोगाची येवकार. हे सकाळच्या दिसाक ह्या पावसांत आमी वेळ काडून ह्या मिसा भेटींत वांटो घेवंक एकठांय जाल्या. देवाक दिन वासूया आयच्या दिसा बसत आनी ताचो आशिर्वाद आमचेर मागतना साल्वसांव रोद्रिगीस हे आमचे भयणी बसत मागुया. सर्गीचे राज बापान तिका फावो करूं. तशेंच मागुया आज आपलो वाडदीस संभ्रमतेले बसत लेझली कार्दोज, इएन मिस्किता, सिस्टर मेलुसिना कुलासो, फ्रांसिस्क डिसूजा, एंटनी रॉबर्ट्स आनी म्हजो बापूय सोंपून गेल्लो. आज ताका 110 वर्सां जातलीं आसलीं. म्हजो बापूय ताचे बसत आमी मागुया. जेजू आयज आमकां एक आपयता चतूर जावंक तशींच सादी जावंक. हे दोनूय गूण आमच्या दिसा दिसपट्टे जिवितांत भोव करून आत्मीक झुजांत गरजेचे. आमकां एकल्याक सादेपण तशेंच चतूर रावंक आदार दी म्हूण मागुया. सगळे पातकांची दूख धरून म्हणुया. हांव पातकी सर्वोद्वेदार देवाक आनी तुमकां मनात शिरून राळून चालून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गोड अपराध. हे सद्भाग्य सदांच संकवार मारीक सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्वपदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया.
आमची एकल्याची मागणी एकल्याची गरजो बापाक उबारतना आमचे पिडेवंतां बसत मागुया. घराघरांनी कश्टांत सांपडलेल्या बसत मागुया. आमच्या भुरग्यां आनी तरणाट्यां बसत मागुया. भोव मोगाळ बापा, पडलो संवसार तुज्या पुताच्या कालतेपणा वरवीं तुवें उबारलोय. पातकाच्या गुलामपणांतली तुवें आमकां सोडयलें. तुज्या सासणाच्या सुखाचे वांटेली जावंक आमची वाट तूंच सरळ सांबाळ. आमचे सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आयकुया. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी इस्रायल कानानांतलो भायर सरलो आनी सगळीं आपली गिरेस्तकाय घेवन बेर्शेबाक गेलो. थंय ताणें इजाका आपल्या बापायच्या देवाक येवन भेटयलो. रातच्या एका दर्शनान देव इस्रायला कडेन उलयलो. जाकोब जाकोब ताणें म्हणलें, हो पडे आसा. सर्वेस्परान जबाब दिलो, हांव देव तुज्या बापायचो देव. इजिप्तान वचूंक भियो नाका. थंय हांव तुका एक व्हडलें राष्ट्र करतलो. तुज्या बराबर हांवूच इजिप्ताक वेतलो. हांवूच तुका पोतून हाडटलो आनी झुजेचे हात तुजे दोळे धांपतले. तेन्ना जाकोब बेर्शेबांतलो भायर सरलो. फारोवान तांकां व्हरूंक धाडलोल्या गाडयांनी इस्रायलाच्या पुतांनी जाकोबाक आपल्या बापायक, आपल्या भुरग्यां बाळांक आनी आपल्या बायलांक व्हेलीं. तशेंच तांच्या गोरवांक आनी कानान देसान पुंजायलोली ती गिरेस्तकाय घेवन जाकोब आनी तांचें सगळें कुटूंब इजिप्ताक गेलीं. आपले पूत आनी नातू, आपले धुवो आनी नाती एकाच उतरान सगळें आपलें कुटूंब ताणें आपणा बरोबर इजिप्ताक व्हेलें. गोशेन गांवांत झुजेक मेळूंक इस्रायलान आदीं फुडें जुदाक धाडलो. ती गोशेन गांवांत पावतच झुजे आपली गाडी घेवन इस्रायलाक आपल्या बापायक मेळूंक गेलो. तो दिश्टी पडना फुडें आपले हात ताच्या गोड्यार घालून ताच्या भुजार तो जायतो वेळ रोडलो. इस्रायलान झुजेक म्हणलें, आतां म्हज्यान मरूं येता, कित्याक हांवें तुका नव्यान पडयलो आनी तूं जिवो आसाय. देवाचें उतर ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावंक. बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातान आसा. परतून म्हणया, बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव आनी बरें तें कोर. देस भोगूंक आनी शांतीन जिवंक तुका मेळटलें. सर्वेस्परा सवें आसून सगळो तुजो संतोश. तुजें काळीज आशेता तितलेंय तो तुका दितलो. जबाब, बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. बऱ्या मनशाचो जीव सर्वेस्पर राखता. तांकां सासणाचें दायज फावो जातलें. संकश्टाच्या वेळार ते घाबरचे नात. दुकोडाच्या दिसा तांकां जेवण उणें जावचें ना. जबाब, बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. वायटाक पाट कर, बऱ्या कोरन्याक लाग. सासणांक तोखता तसलें तुका तिकाण मेळटलें. कित्याक बरें तें सर्वेस्पराक मानता आनी आपल्या भोगतांक तो कधीच सांडचो ना. जबाब, बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. आकांताच्या वेळार तो तांचो आलाशिरो. सर्वेस्पर तांकां आदार दिता आनी सोडयता. आपणाक शेरोना येत म्हूण तो तांकां निवारता. जबाब,
बऱ्या मनशाची चळवळ सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. सगळे आमी उद्गाराक उबी रावूं. स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना तो तुमकां पूर्ण सोत शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगूट तुमच्या मनांत हाडटलो. सर्वेस्पोर तुमची सभे आसूं. तुमचे सव्या आसूं. मात तेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, आयकात, ल्हानग्यामध्ये मेंढरां कशीं हांव तुमकां धाडटां, देखून सोरपा परी चतूर तरी पारव्या परी सादे जायात. मनशांताय शिडूक रावात, ते तुमकां धरून धर्म सभेंत व्हरतले आनी आपल्या देवस्थानांनी तुमकां झेरमोन मारतले. म्हजे पासत राजा 500 वर्षे तांचे आनी ओनबावड्यांच्या फुड्यान तुमी गोहाय दिवचे खातीर तुमकां व्हरतले. पूण तुमकां धरून दितोच कितें आनी कशें उलोवचें तें चिंतूं नाका. कितें उलोवंक जाय तें तुमकां ते घडयेर कोडीत जातलें. कित्याक उलयतले ते तुमी न्हय, पूण तुमच्या बापाचो आत्मो तुमचे उद्देशी उलयतलो. जिवेशी मारूंक भाव भावाक आनी बापूय पुताक धरून दितलो. पूत धुवो आवय बापायचेर उपरासून तांचो प्राण काडूंक लायतल्यो. म्हज्या नांवा पासत सगलो लोक तुमचो द्वेश करतलो, पूण शेवटाक पुऱ्यान थीर रावत तोच तारण जोडटलो. एका नगरांत तुमकां धुमाळो दिती जाल्यार दुसऱ्या नगरांत पडून वचात. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, मनशाचो पूत येवचे फुडें इस्रायलाच्या नगरां तुमी भोंवून सोंपची नात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. भयणी भावांनो, ह्या दिसांनी आमी आयकता जेजू आपल्या शिसांक धाडटा स्वर्गराज्याची बरी खबर परगटूंक. जें काम जेजून सुरू केल्लें तें आज आनी संवसार सर्वपुऱ्यान चालू आसतलें. तो तांकां सोंपेपणान स्वर्गराज्याची बरी खबर ते परगटले अशें सांगिना. तो तांकां धुमाळ्याची खबर सांगता. पीपल वील रेजिस्ट युअर प्रिचींग. पीपल वील फायट बॅक. तेन्ना सांगतालो जेजू तें आज पुऱ्यान बाबा बुडीनो खरें. आनी देखूनच तो तांकां सांगतालो, सोरपा परी चतूर तरी पारव्या परी सादे जायात. चतूर जायात आनी सादे जायात. आनी देवाची बरी खबर परगटतना हे दोनूय गूण आमकां सगल्यांक गरजेचे. आमी जाणा देवाचें उतर परगटतना पुऱ्यान आज कितली भिरांत देवाचें उतर परगटल्या. देखून चतूर उतरांचो वापर करतना आनी सादी
खालती कांय हें देवाचें उतर दुसऱ्यांक कुडीत करता. आज आमी दुमाळ्या मदीं आसा. जायत्या आमच्या भारताच्या प्रांतांनी पुरान दुमाळो आसा आनी ह्या दुमाळ्या मदीं बाबा मडिनो देवाचें राज फुडें वता. आजचे शुभ वर्तमानांतलें दुसरें उतर, सगलो लोक तुमचो द्वेस करतलो पूण शेवटाक पर्यंत तीर रावत तोच तारण जोडटलो. तारण साल्वेशन कोणाक? जी कोण शेवट पर्यंत थीर रावतात, दुमाळ्या मदें आंग काडिनात, सोडून दिनात, ताका तारण मेळटलें. शेवटाक पर्यंत थीर रावंक हें गरजेचें. आनी जायतीं बाबा भयणीनो आमची क्रिस्ती भाव भयणां सुरवातेक तान भावार्थाक थीर रावली, मोरो पर्यंत भियेनासतना. आनी खात्री बाबा भयणीनो जेजू दिता. कितें? म्हजे पासत लोक तुमचो द्वेस करतलो पूण थीर रावात. आनी जो कोण थीर रावता ताकाच सोडवण मेळटली. आनी तिसरे सुवातेर बाबा भयणीनो तुमकां दुमाळो दीत जाल्यार भू करून गवळ्यांक सांगता, आपल्या शिसांक सांगता, आपोस्लांक सांगतलो. एका नोकरान तुमकां दुमाळो दित जाल्यार तो नोकर सोडून, कालच्या दिसा आमी आयकलां पांयांची धूळ फाफडून उडयात म्हणटा. आनी सदोम आनी गोमोर्राक आचवून तांकां खोर कास्त आसली. जोटेचे दिसा सदोम आनी गोमोर्रा हांचेर उज्याचो पावस घालून भस्म केल्लो, त्या शारांक पर्यंत दिलां आसतली म्हणटा. जायते फावटी तरणाटो भुरगो कसो, यादनीक कसो हांव चिंततालो. एक इगर्जेन लोक म्हाका घेना, त्रास दिता, दुसरे कडेन वचूं येता. दुसरे कडेन देवाचें राज परगटूं येता. कितले गोंयांतूच कितले पॅरिसीज आहात? 160 पॅरिसीज आहात. 160 पॅरिसीज आसात. हे पॅरिसींत लोक तुका आयकना, मानून घेना, जेजू म्हणटा दुसरे सुवातेर, दुसरे सुवातेर वच. आनी म्हणटा हांव तुमकां खरेंच सांगता, मनशाचो पूत येवचे फुडें इस्रायलाची नोगरां तुमी भोंवून सोंपची नात. हें आमकां बो करून गवळ्यांक जेजू पयलोच शिटकायतालो. इस्रायलाची नोगरां हांव म्हणटलो आसलो, गोंयच्यो विलेजीस, गोंयच्यो पॅरिसीज तुजे लागीं सोंपोवन जावचे नात. जायते आमचे यादनीक भाव फिरगोजांनी घोडये दुमाळो सोंसतात, जायते ओगेपणान सोंसतात. जायत्यांक टर्म आसा, 7 वर्सां पाद्विगार कसो, 5 वर्सां कोपेलांव कसो, 4 वर्सां पातकूर कसो. थोडे तशेंच रावतात सोंसून. 4 वर्सां केन्ना काबार जातली म्हजी ना. जेजू म्हणटा तुजें यादनिकी जिवीत, तुजें गवळीक जिवीत खुशालकायेन जेजूची बरी खबर परगटून सार. घोडये लोक मानून घेवचो ना, भियेनाका, दुसरे कडेन वच. आमी आज आमचे गवळ्या पासत मागुया. गवळ्या सांगतात थिरपणान आमचो बावार सांबाळून आमी सोडवून जोडटले. हें खरें. एकले न्हय, आमचे गवळ्या सांगतात आमी वावरूंक जाय. गवळ्याचे बराबर जो आमकां जेजूशी वचूंक वाट दाखयता तांचे बराबर आमी वावरूंक जाय आनी आमकां तारण मेळटलें. आज इकुरपाय मिसान सगल्यांक आमकां भोव करून उगडास करुया. जायते फिरगोजांनी, जायते गांवांनी आमचे यादनीक भाव सोंसतात, घोडये
नोकडो जावन घोडी निरपराधी घोडी चूक देखून आसा मागुया आमी सगळीं गवळ्यां बरोबर आमच्या तरुणांची पावलां आमी फुडें व्हरूंक चतूर जावंक आनी सादी जावंक भेटून एक आमी गायन गावुया बाबा भयणी C10 पान 30 आनी 2 C10 पेज 32. भयणी भावांनी आमचे बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानतात असले जाल्यार पुरो म्हूण मागात आपल्या मोराखानीक मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र वेशोदवा सर्वेस्पर मानून घेऊ सर्वेस्पर आमचे बापा तुझ्या नांवाच्या मनाक आमी भेटयता ते बोली वरवीं आमीच नितळ जावं आनी दिसान दीस सर्गीचे राज जोडच्याक शुडूक तशेंच चतूर जावंक आमकां एकेकल्याक पाव कर अशें तुजें तारण आमी भोगूंक पावूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आमची काळ जावं बारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदवेदारांनी शास्त्रांचे देवा सर्व काळेनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो मोगान आमी तेचें मरण समरमता जिव्या बावरतान तेचें पुनर्जिवंतपण परगोडटा थीर बरवशान ताचे मोहिमेवंत येण्याक आमी ओत्रेकता देखून सगळ्या दुतां भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती उच्चारता पवित्र 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 दळगराचो सर्वेस्पर स्वर्ग आनी संसार भरल्या तुज्या वैभवान O sorgi tuga soy सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय मो sorgi tuga soy बाप्पा करसू पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इनेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची तेसपरी जेवण जातूस आनी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात तुमचे रगताची काल्स नवे आनी सासणीक करोराचें रगत पातकांचे मोक्षणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात
भावार्थाचो गूढ परगटुया. सोम्या जेजू, आमी उंडो खाता आनी कालसिंतले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येसो आमी तुजें मरण परगटाव. बाप्पा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले पवित्र उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या पाकियन बापा, फिलिप नेरे आमचे गोंडये बापा आनी सगळे ह्या निकी वर्गां बरोबर ताका प्रीत मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरोंसो दवरून मेल्याक ते आमच्या सगळ्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोली तुमकां मोल फुडें फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरिये देवाचे वाईट संगती बेगीन धरम दत्ता आनी सोरकाडी तुका मनबल्याक सगळ्या भक्तां बरोबर ससणेच्या सुखान आमकां वाडय. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजूताय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सोर पदवीदार बाप्पा सरबंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनाक. आमेन. दुमाळ्या मदें भावार्थान थीर रावन दुमाळ्या मदें सोरपा भाशेन शुडूक आनी पारव्या भाशेन चतूर जावंक जेजू आमकां आपल्या जेवणान पोसता. येताच्या जेवणाच्या बोडान आमच्या दिसा दिसपट्टे आडकडींक आनी भोव करून दुमाळ्यांक फुडो करूंक ताणें शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक उलो मारून म्हणुया. आमचे बापा तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान उतरयता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटय आनी सोराखंतांतली वाटाय. तुमी आज जेजू क्रिस्ता तुवें तुजे दोन तांबडी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर देश तुका आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता ससनाच्या ससनांक. आमेन. जेजूची शांती सदांका तुमचे सवे आसूं. खुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप काडटले आमची ककलत कर. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप काडटले आमची ककलत कर. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. जेजूच्या जेवणांत आतां भक्तीपणी वांटून घेतिल्ले आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कोमयांच्या वेळार आमी गायन गावुया. D11 होरे पर्वतार आमी पान 50 आनी 3. D11 पेज 53. Thank you.
प्रार्थुया. बाप्पा, येदे वर्तें देण्यानी तुवें आमकां बोल्लें सासणाच्या जिविताची देणी आमकां सदां मेळूं आनी आमी तुका निरंतरी वाखाणूंक पावूं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बांबडीनो आयतारा दिसाक कार्मी साहेबांची परब, पूण आयतार जाल्ल्यान त्या दिसाक किरीत कार्मी साहेबांचें मीस आसचें ना, आयताराचें मीस आसतलें. तरी आसतना आमी एक एकल्याक सुय आसा भोव करून कार्मी साहेबांचें भिंतीन घालपाक माय मारीच्या आसऱ्या खाल आमकांच ओपून दिवपाक तिचे शरणा खाल आमी जियो. आमी हांगा मिसाचेर बेतिनाचेर आशिर्वाद घालतल्या. तुमी कोण हाडूंक सोदतात हाडून हांगा मेजाचेर दवरची. पयल्या मिसाक तशेंच दुसऱ्या मिसा उपरांत बेदिनाचेर आशिर्वाद आमी घालतल्या. आनी सायबीणमांची शेकाय आमकां सगल्यांक आमकां घरांत घरा भायर भोंवतना मागुया. सर्वेश पौर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओळखार. शेवटाक आमी गायन गावुया. यू पोस्तीस झुजे वाजा आमच्या बावा 249 यू 35 पेज 249. Pagivo